विचित्र वस्तू आमी आज देखल्यो. ही उतरां म्हणूंक आमकां फावो गाय. ही उतरां जरी तर आमी म्हणटले आमी जरी तर ही उद्गारतले जाल्यार कितें जावपाक जाय काय? ही उतरां आयज जी आमी आयकल्यात ती म्हणूंक पावली कित्याक आर जाल्लो कोण तरी एकलो आसलो आनी आर जाल्ल्या मनशाक कोणें तरी चार चौगांनी हाडून जेजू मुखार देंवयलोलो. आर जाल्लो कोण आसा काय आयज आमचे मदें जाल्यारूच आमकां ही उतरां मेळपाक मेळटलीं. विचित्र वस्तू आमी देखल्यो. आहा कोण तुमचे मदें आर जाल्लो? आमचे मदें कोण आर जाला हांगा? आयज आमी मिसाक आयले ती आमी सगळीं बरीं आसा, आमकां कोणाकूच आर जावंक ना. पूण भाव भयणीनो, आमचें जिवीत जें आयज आमी चलता, जावं आमच्या घोराब्यान जावं आमच्या समाजान, आर जाल्लें आसा काय आमचें जिवीत? एक एकल्याचें जिवीत सोडया, आख्खो आमचो सिस्टम जो आसा, ज्या सिस्टमान आयज आमी चलता जियेता, आर जाल्लो ना काय? जावंक ना. आमचो सिस्टम जो आसा, आमचो समाज जो आसा, ज्या समाजान आमी जियेता, सगळे तरेन सगळ्या मोळांनी आमच्या समाजाच्या आर जाल्लें कितें तरी आसा. दुबाविरेत आमी म्हणटले एंटायर सिस्टम इज पॅरलायज्ड. गव्हर्नन्स दिसती पडना, जियोप दिसती पडना. जें आदीं आसलें, आमची पुर्वजां काय बरीं जियेलीं, आमच्या पुर्वजांची आर्थीक परिस्थिती, इकॉनॉमिक्स दुडू जाय तें नासलें, पूण धादोसपण आसलें. सातिस्पासांव, सातिस्फेत म्हणटा तें आसलें. आयज दुडू वाडला पूण इकॉनॉमिक्स पिड्ड्यार जाल्ली आसा, आर्थीक परिस्थितीच बिगडलेली आसा. केन्ना रिसेशन येतलें सांगपाक जायना, असली परिस्थिती आयज आमचेर पावल्या. आयज आमचींच जायतीं घरचीं भायल्या परदेसान वचून चड दुडू जोडटात. थंय चड जोडले आनी हांगा थोडे म्हणल्यार ते पयशे जाय ते जातात. तरी आसतना आयज आमच्या घोराब्याचो सुसेग पिड्ड्यार जाल्लो आसा. आयज आमचें घोराब्याचें जिवीत, लग्न जिवीत, फामिलीचें जिवीत एके भाशेन बिगडलेलें आसा. मॅरेजीस आर ऑन द रॉक्स अशें म्हणटात जायतीं जाणां. कित्याक दुडू वाडला आनी तो दुडू वाडोवपाक जायत्यो वस्तू लागता थंयसर, जंय आमचो सिस्टम म्हणटा तो पिड्ड्यार जाल्लो आसा. आयज जें कितें चुकीचें आसा तें चुकीचें म्हूण कोणाकूय सांगत जाल्यार राग येता. ह्युमन रायट्स आनी हेर दुसरे वस्तू आपणाच्यो घेवन ते झगडटात. चुकीचे आसात ते चड झगडटात, सारके आसात ते तोंड बंद करून वगे रावतात. सिस्टम पिड्ड्यार जाला. भाव भयणीनो, आर खरेंच जाल्या अशें आमच्यान म्हणूंक जायना हे भाशेन. आनी जरी तर आर जाल्ली आसा जाल्यार आर जाल्ल्या मनशाक सारको करपाक जाता. पूण तो जरी तर सारको जातलो जाल्यार ताका जेजूशी व्हरपाक जाय. हे चार दादले जे चिंतताले, जरी तर ताका जेजूशी व्हेलो जाल्यार ताका बरो करपाक जाता. आनी इतलो तांचो भावार त्या चारूय जाणांनी ताका एका मांद्रेचेर घालून हाडलो. पूण आडकोड आसा, व्हरपाक जायना, रोखडोच जेजूशी पावना. तेच भाशेन आमचो सिस्टम आनी आमचें जिवीत, आमचे घोराबी आयज जाल्ले आसात. आमकां सगल्यांक जाय बरीं जाल्लीं, आमकां सगल्यांक जाय आमचो सिस्टम बरो जाल्लो, आमचो घोराबो बरो जाल्लो, आमचें जण एकल्याचें जिवीत बरें जाल्लें. तरूय पूण त्या जाग्यार पावपाक जाय म्हणटा थंयसर आमी पावना. नाका थंयसर सगल्याक पावतात. नाका थंयसर आमी फोर्सान वचपाक पडटा. जरी तर वचना जाल्यार हें चुकतलें तें चुकतलें, ह्यो सवलती मेळची ना, हें काम मेळचें ना, हें इन्फ्लुयन्स मेळचें ना, असल्यो सगल्यो वस्तू चिंतून चिंतून आमी वायट तरेन आसा थंयसर पावतातूच, चुकयनात. पूण जंय बरें आसा, सारकें आसा, जंय आमकां हें सातिस्फेद जावपाचें कारण आसा, त्या देवाशी आमी पावना. थंयसर आमचे सगळे तरेचे एक्सक्युजीस जे आसात, निबां आसात, तीं पयलीं येतात. वायट करपाचें आसा थंयसर निबाय येयना आनी आयज काल भिरांतूय येयना. कित्याक जे कोण वायट करतात तांकां प्रोटेक्शन पयलें मेळटा आनी ते वायट मागीर करतात, समाज पाड घालतात. तर असल्या वेळार भाव भयणीनो, जरी तर आर जाल्ले आसात जाल्यार असले मनीस आमकां जाय हे चार दादल्यां भाशेन, जाणी ही घोटाय घेतली. वचूंक मेळना, आडकोडी आसा जाल्यार त्यो आडकोडी पयस करया. त्यो आडकोडी पयस करपाक ते इतले मुखार गेले की वयर पाटोसाचेर चडले, नडे काडले आनी त्या मनशाक, आर जाल्ल्या मनशाक
आंतरुणा सयत जेजू मुखार देंवयलो. आयज आमचो सिस्टम हे भाशेन आंतरुणार घालून जेजू मुखार देंवोवपाक पयले सुवातेर आमकां भावार्थ आसा, दुसरे सुवातेर आमकां ही घोटाय आसा, आमकां गट्स आसात जेजू मुखार देंवोवपाक. जें कितें सोत तें सोत म्हणपाक आनी जें कितें फोट ती फोट म्हणपाक आमकां दम आसा. भाव भयणीनो, ज्या मेरेन आमी अशें करचें ना, आमचो सिस्टमूय सारको जावचो ना, आमचे घोराबेय सारकें जावचें ना आनी आमचें खासगी जिवीतूय सारकें जावचें ना. पूण जरी तर जावपाक जाय आनी जेजू मुखार जरी तर आमी पावल्या जाल्यार बरो केल्या बगर सोडचो ना. आनी आमकां बरें करपाक वा आमचो घोराबो बरो करपाक वा आमचो सिस्टम जो आसा तो बरो करपाक खरेपणी कितें जाय, एग्जॅक्टली कितें जाय ती डायग्नोसीस जेजू करून जाणा. जे भाशेन ह्या मनशाक जेजून सारको वळखिलो, कितें प्रॉब्लम कितें, कित्याक लागून आरेन धरलेलो आसा, पातकाक लागून. देखून ताची आर बरी जाव अशें जेजून म्हणूंक ना, पयलीं म्हणल्यार तुजी पातकां तुका भोगशिल्लीं. ह्या शुभ वर्तमानान तेंय दाखोवन दिता की जेजू खरो देव. बेस्तो एक आयलोलो प्रॉफेट न्हू, दुसरे प्रॉफेट जे आसात ते भाशेन न्हू. आनी हे फारिजेव आनी धर्मशास्त्री आसात तांणी तेंच म्हणलें तीं उतरां, बोगसणें कोणाच्यान दिवपाक जाता, फकत देवाच्यान दिवपाक जाता. आनी जेजून तें चुकीचें म्हणूंक ना. वय सारकें, बोगसणें फकत देवाच्यान दिवपाक जाता आनी हांव जो बोगसणें दिता तो देव, जेजून दाखयलें. बेश्टी म्हणपाचीं उतरां न्हू, आयज प्रोपगंडा जाय तो चलता. भोव करून आमचो सरकार आयज जाय तो प्रोपगंडा करता, पयशे खूब मोडटा, इव्हेंट्स म्हणलेले चालूच आसात, फकत प्रोपगंडा. गरीब आहा तो आजून गरीब आसा, कोण कश्टवता तो आजून कश्टवता, पूण प्रोपगंडा व्हडलो आसा. पूण जेजूचो प्रोपगंडा न्हू. जेजू सारको उतरांनी सांगता, खंयचें सोंपें करूंक, उठ आनी चल, हे आरकाराक हें आनी कोणें म्हणपाक जाता, तें खूब अवघड. तुजी पातकां तुका भोगसली म्हणपाक भोव सोंपें. आमच्यांनी एकामेकाक भोगशिपाक जाता आनी आमच्यांनी एकामेकाक म्हणपाक जाता आय फॉरगिव यू, आय फॉरगिव यू, सोंपें म्हणपाक. पूण त्या भोगसण्याचो फोड जो आसा तो आमच्या जिवितांत दाखोवपाक अवघड. आनी ह्या पासत जेजू दाखयता तो हो फोड. उठ, तुजें आंतरूण घे, चल. आनी तो उठलो, आंतरूण घेतलें आनी चल्लो. आनी ह्यो विचित्र वस्तू घडल्यो कित्याक देव आमचे मदें आसा. तर भाव भयणीनो, देव आमचे मदें आसा गाय, आमचे भितर देव ना गाय. बावतिजम घेतलेलीं मनशां न्हू आमी. बावतिजमान आमकां देव दिवंक ना. दर दिसाक मिसाचे भेटेन येवन आमी हिंगा देव घेयनात. आमचे भितर खऱ्या जिव्या जेजूक आमी घेनात. जाल्यार आमच्यान जायना करपाक, आमी देव म्हणपाक जायना. आमचे भितर देव आसा जाल्यार ह्या देवाक आमी हो सयेक दिवपाचें आडावन कित्याक दवरता गाय. तर भाव भयणीनो, आयज हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. देवाची कृपा आमच्या जण एकल्या सवे आसा. देवाची हातयारां आमी जण एकलो जावपाकूच जाय. आनी तेन्नाच आमी आमचें जिवीत, आमच्या घोराब्याचें जिवीत आनी हे आमचो सिस्टम जो आसा आरेन धरलेलो तो जेजू मुखार हाडून तो बरो करूंक येता. आनी उठून आमचें हातरूण घेवन आमच्या घरा म्हणजे जें कितें आमी काम करपाक जाय आमच्या दिसा दिसाचें तें काम करूंक फुडें वचूंक जाता. आनी अशें करपाक आमकां बरवासो आसा. जशें आयच्या पयल्या वाचपान इजायस प्रवादी हो बरवासो दिता. हें सगळें बरें जातलें सोडवंडार येता तेन्ना. तर सोडवंडाराची वाट आमी पळोवन आसा, ताची तयारी करता. ती बेश्टी एक सदांची वर्सावळीची एक चाल आनी रीत जावन वात्यो पेटयल्यो, क्रिसमस केलो, काबार जालें हें न्हू. पूण आमच्या जिवितान हो बदल हाडूंक, भोव करून आमच्यो चुकी ज्यो आसात, आमचें पातक जें आसा तें काडून उडोवपाक आमी मुखार सरूंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया.